दिवाडकारांक दुसऱ्या गावांनी वचूक फेरये शिवाय पर्याय ना। आमकां नवे दर परवडपाचे ना म्हूण दिवाडेच्यो पंचायती फेरीबोट सेवेच्या नव्या तिकेटा आड पेंगड बांधून तयार। सरकारान दरवाड फाटी घेवची म्हूण थळाव्या पंचायतींचो थाराव। हांव कितें म्हणटा, तुमी फेरी बेतीन 3 पूल आहा, 3 पूल आसतना तुमी फ्री फेरी कित्याक दवरल्या कोणाक? ती बंद करा। आमचे आयलँड आमकां आनी कांयच ना मार्ग, रेल्वे ब्रिजार चलूंक जायना, ते व्हायब्रेशनान आमी सकयल पडटले। हायक करूंक सोदता, सोडूंक सोदता, ताजो परिणाम तांच्या फायनान्शियल बर्डन जातले एक्स्ट्रा। आनी तांचे निवेदन हा सरकाराक मागणी करता की हे पयलीं आहले तशेंच धरात, कित्याक आमकां वी आर इन एन आयलँड, आमकां आनी पर्याय ना। फक्त स्विमींग क्लासीस गव्हर्मेंटान आमकां धरच्यो, कित्याक फेरी ना जाल्या पासून जाल्यार फाल्यां आमी स्विमींग करून ते फ्री पावतले त्याचे। 2 व्हिलरीक पैसे दिवचे ना, 4 व्हिलरीक आदल्या रेटी प्रमाण दितले, लोकांनी थारयला की आमी जावं 15 तारखेच्यान जावं नाल्यार 16 तारखेच्यान जावं ते, पण आमी ते पे करचे ना। आमी हांगासर रस्त्यार येवन उबी रावतली। हय, कित्याक सांग आमचे डिसिजन तशें जाला की आमी आमच्या गांवच्या लोकांनी आमची मिटींग घेतली। सेम डिसिजन 1992 केल्ले पळय तशें सेम डिसिजन घेतलं की बेश्टे फुकवाट हेवटेन तेवटेन करतले पण पैसे दिवपाक पैसे ना। आणि आमी घेत ना, गव्हर्मेंटा कडल्यान करून घेवपाकूच शकना की आमी पे करतली अशी। मजगती फेरीबोट तिकेटीच्या नव्या दरा आड काँग्रेसीन ओल्ड गोवा निदर्शना केली। सरकार दरवाड फाटी घेना जाल्यार न्हंय येरादारी खात्यार सर्वपक्षीय मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी। जे सगळे ऑपोजिशनान जे पॉलिटिकल पार्टीज आहे, आमी एकठांय जावन आमी सगळे गोंयकार म्हूण मुखार सरतले आणि हे R&D डिपार्टमेंटाक घेराव घातले। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार।